busuk untuk kita Defatu samso shivu Shivik duka bedung dita दोन मतांच्या इतिहासावेले वाचप. इस्तेवान मा धर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान अनबावट्याची. पवित्र आत्म्याचे तुम्ही सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुम्ही करतात. खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमाळो दिनासतना दवरला. प्रमाणीत तो येवचो आसा म्हूण आदी फुडें पुरगोडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतान उदेशी समूर्त दिल्ली तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजांत राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान बरोवन स्वर्गाक तेळून पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात स्वर्ग उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिश्टी पडटात. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताचे आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावेली ताका तरणाट्याचे पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचे नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिमी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाचे गुन्यांवकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें, देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ले देवाचे उतराक आमचो जबाब जावन दी. नितळ निर्मळ जिविताचें खरेंच सुकेस्त. राजकुंवर म्हजे विरुद्ध येवजूंक बसल्या पुर्यान हांव तुज्यो आज्ञा नियाळीत रावतलो. तुजे निवाडे म्हजो संतोष. तुजे कायदे म्हाका बूध दितात. सबाब, नितळ निर्मळ जिविताचें खरेंच सुकेस. म्हजी चाल तुजे मुखार ओळखलो आनी तुवें जाप दिली. आतां तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुजे कायदे कशे पाळचे ते म्हाका दाखय आनी तुजी ओचोऱ्या मनांत घालून गळोवन नियाळटलो. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. फटकिऱ्या मार्गावेलो म्हाका पयस काडून व्हर. उपकार करून तुजी समूर्त म्हाका शिकय. विस्वासीपणाची वाट हांवें विंचून काडल्या. तुज्यांच निवाड्यांक आशेता म्हजें काळीज. जबाब, नितळ निर्मळ जिविताची खरेंच सुकेस्त. उद्गार.
उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. जुवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. लोकांचे उरपोजी जेजूक म्हणले, तशें जाल्यार तुजेर आमी विश्वास दवरचे खातीर कसली खुणां करूंक आमकां दाखयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो, ताणें तांकां सुर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सच सांगता, म्हजे जान तुमकां सुर्गीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गार तावन देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विश्वास दवरता ताका कदींच ताण लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, हांव जिविताचो उंडो. नियाळाक आदार. बागीवंत जुजेवाज हो बागीवंत दुसऱ्यांक जेजू दिवंक खूब आवडलो. कित्याक ल्हानूच भुरगो आसतना ताणें दिसपोटी मिसाचे बेटेंत जेजू जिविताचो उंड्याक शेवलो आनी बागीवंत जिवीत जिवंक वावुरलो. जेजू आमच्या जिविताचो खरो उंडो आनी ताका आमी शेवंक आमचें काळीज आनी मनान नितळ दवरूंक जाय. हें तो परगट्टालो. धर्मदूताच्या इतिहासांत आमी आयकता कशे तरेन शीस जेजूच्या जिवीतपणाक गोवायकी दिवंक उंड्याचे मळणींत वांटो घेताले आनी दुसऱ्यांक उत्तेजन आनी मिसावन दिवन पाठयताले. तुमी वेचें आनी बरीं फळां उत्पन्न करचें हे वरवीं दुसऱ्यांची आत्मीक भूक मारची असल्या काळजा मनान आवडेताले. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सांगता, हांव जिविताचो उंडो. ताचेशी येतात तांकां भूक लागची ना आनी ताचेर बावाट दवरतात तांकां ताण लागची ना आनी जेजूशी येतात तांकां तो परो घालचो ना. आमच्या जिवितांत आमी जेजू जिविताचो उंडो म्हूण न्हूच मिसाक वेतात तेन्ना ताका शेवंक पूण दर घडयेक आनी आमी ताका अणभवूंक गरजेचें. आमी जेजू भाशेन जावंक आनी ताका दुसऱ्यांक परगटूंक जेजूशी हाडून हें अदीक मोलाचें. तर भियेन आसतना आनी मागण्यांतल्यान आमी दुसऱ्यांची आत्मीक भूक मारूंक बापाचो आत्मो आमकां मागुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, म्हज्या जिवितांत जेजूक अणभवूंक आनी दुसऱ्यांक जेजू दिवंक उमेदीन वावुरया.